दिसाचे सुरवातेक आमी गायन घेवया A7 पेज 4. आमी सगळीं उबी रावन याज्ञिकाक येवकार दिवया. Sorvisporazo porvo, surdom raporos morto, sorvisporace mobi, soglia porosus morte, deva chadam ratsuria, Tachamoniran sumuya, Devachadagran soduya, Tachamoniran sumuya, Devachadagran soduya, Tachamoniran sumuya. Devachadagran soduya, Tachamondiran somuya, Ishop nas leleoporza, Sogli rashratu izomta, Ekasayan mulgotu, Anon moriti monta. Devachadagran soduya, Tachamoniran somuya, Devachadagran soduya, Tachamoniran somuya. Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेही सोबेही आसो. तुमचे सोबेही आसो. बोगाळ भाव भयणीनो, भाग्यवंत आंतोनीक मान दिवंक आमी हांगासर आयल्या. हे सेगीत 13-14 दीस हांगासर आमी आसतले. हांव त्रेजेना आमी करता. ह्या भाग्यवंताक मिसाचो भरपूर मोग आसलेलो. ह्या मिसाचे भेटेन जेजू हाजीर आसा ही पुरावोय करून ताणें दाखयला. आनी ह्या दिसांनी आमी मिसाच्या भागांचेर नियाळ करता. आनी आयचो विशय जावन आसा मिसान व मिसा बलिदानान परगट जालेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आवर रिस्पॉन्स टू गॉड्स वर्ड. मीस म्हळ्यार कितें? मीस म्हळ्यार साद्या उतरान इतलेंच. मीस म्हळ्यार साद्या उतरान इतलेंच. देवाचें उलोवप आमचे लागीं, आमचें उलोवप देवा लागीं. देवाची भेट आमकां वो आमची भेट देवाक. इतलेंच साद्या उतरांनी मिसाचो अर्थ हो. देवाचें उलोवप आमचे लागीं, आमचें उलोवप देवा लागीं. आमची भेट देवाक, देवाची भेट आमकां. तिजीच कृपा आमकां मागुया. आमचें देवा लागीं आयकप आनी उलोवप हो डायलॉग बरे भशेन जावप, जबाब. आनी आमच्यो गरजो देवाचेर पातयेवन आमची मागणी देवा फुड्यान घालूंक बरे भशेन आमी शिकूंक हीच कृपा ह्या मिसांतल्यान मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव बाकी सर्वोद्विदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. मिसाचे भेटेंत मागुया दारियो आनी अग्नेसिया फेर्नांदीश तांचे खातीर प्रार्थुया. सर्वेश्वरा सासणाच्या देवा तुवें पादोवाच्या बागेवंत आंतोनीक खऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरचे आकांताक आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी एलिजा होरेब देवाच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दौलींत रावलो आनी अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सोर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. आनी सर्वेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलें कडक आनी खोर वारें मारले की त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपांचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 कांप जालीं पूण सर्वेस्पोर 2 कांपेतूय नासलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोंड शितोल वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतोच एलिजान नेस्पा आवरोनान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. उपरांत असो उलयतलो एक तालो ताका आयकूंक आयलो. एलिजा, तूं हांगा कितें कोत्ताय? ताणें जबाब दिलो, दोलबारांच्या सर्वेस्पराचो मान राखचे उर्बेन हांव बोल्लां, कित्याक इस्रायलाच्या पुता दुवांनी तुजो कोरार सोडून दिलो. तुज्यो वेदी मोडल्यो आनी तुज्या प्रवाद्यांक तोरसादिनी जिवेशी मारले. एकलोच जिवो उरला तो हांव आनी म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदतात. सर्वेस्परान म्हणलें, आयलाय तेच वाटेन परतून दमास्काच्या अरण्यांत वच. जेहूक निमकीच्या पुताक इस्रायलाचो राजा कसो तुवें मागूंक जाय आनी आबेल मेहोलाच्या शाफाताच्या पुताक एलिजेवाक तुजे फाटल्यान प्रवादी जावंक तुवें मागूंक जाय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुजे मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजे मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कोर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें कालीज म्हाका सांगता, ताचे मुखामोल सोदीत राव. जबाब, तुजे मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजेंच मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामोल लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका.
तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब. तुजे मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, कालीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. तुजे मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. जिगजिगतल्या तारां पोरी पृथ्वेर तुमी परसोलतल्यात. जिविताचें उतर मनशां तुमचे चिने दाखयतल्यात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक मुळे सांगलेले आसा ते तुम्ही आयकलां. परतवार करूं नये. तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर काम चारीन दोळे लायत ताणें आपल्या काळजांत तिचे लागीं परतवार केलो. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयोग जायत जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमखोंडांत उडोवन घेवचे परस तुज्या एका सांद्याचो नाश जालोलो तुका अदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयोग जायत जाल्यार तो कातोर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमखोंडान गेल्ले परस तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका अदीक बरें. हाचे भायर अशें सांगलेलें आसा, कोणूच आपले पोतिणीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें तिका लग्न मोडण्याचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगता, कामचाराचें एकूच कारण भायर रावन आपले पोतिणीक सोडून दिता तो तिका परतवारीण जायशी करता. आनी कोण तसले बायले लागीं लग्न जायत जाल्यार तो परतवार करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. बोगाळ भाव भणितो, भागीवत फिलीप नेरी, सेंट फिलीप नेरी, जाची परब मायाचे 26 तारखेर मे 26 ह्या दिसा आमी करता. व्हडलो भागीवंत सेंट फिलीप नेरी. एका दिसा तो मिसाची भेट भेटयतालो, मिस करतालो. आनी आतांच्या मिसाक एकलो कोमुन्यांवाच्या वेळार कोमुन्यांवाक आयलो आनी कोमुन्यांव घेवन नीट भायर सरोन चलत रावलो.
कोमुन्यांव घेतल्या उपरांत आमी आमच्या जाग्यार सकयल तकली घालून मानान आमच्या जाग्यार वयता आनी काळतान आसलेल्या जेजूक दिनवासता आयिल्ल्या खातीर आनी आमचें मागणें करता. पूण हो मनीस कोमुन्यांव घेवचे घेवन भायर वाटेक लागलो, चलत रावलो. आनी हें बागेवांत फिलीप नेरीक बरें लागलें ना ताचें. आनी ताणें वेगळी वेगळी जे ऑल्टर बॉयज कुशीक आसलेले तांकां आपयले आनी सांगलें, ह्यो आल्ताराचेर वाती पेट्टात, हांगासर सायडीक आसात, ह्यो वाती घेयात एकलो हे वाटेन ते वाटेन, आनी हो तो दादलो जो इगोर्जेंतलो भायर सरून गेला ताच्या बराबर वचात, ताचे फाटल्यान वचात, तो वयता थंय तुमी वचात त्यो वाती घेवन. आनी ते भुरगे फादरान सांगलां म्हणटकूच वाती घेतल्यो, पेटलेल्यो असल्यो आनी फास्ट धांवून ताची फाट धरली त्या मनशाची आनी ताच्या बराबर ते चलूंक लागले. आनी त्या म्हणसर तो इगोर्जे मुखार एक हॉटेल आसलेलें, त्या हॉटेलान भितर सरलो. जशें तुमच्या हांगासर एक हॉटेल आसा, हॉटेल दे जाकीन म्हूण इगोर्जे मुखार, तशेंच ते इगोर्जे मुखार बागेवांत फिलीप नेरी मीस भेटयतालो ताचेय मुखार तशेंच एक हॉटेल आसलेलें. त्या हॉटेलान तो डायरेक्ट भितर सरलो कोमयांव घेवन आनी ते ऑल्टर बॉयज ताच्या बराबर हॉटेलान भितर सरले. आनी तो जे सुवातेर बसून आसलेलो थंयसर दोगूय वाती घेवन उबे रावले. आनी हें पळोवन तो मनीस निर्वोद जालो. हॉटेलान आसलेले मनीस आबूज जाले, निर्वोद जाले. हें आनी कितें, हे भुरगे हांगासर मिसाचे हांगासर वाती घेवन शे आयल्यात आनी ह्या मनशा मुखार आसात, सायडीक आसात. आनी त्या मनशान तांकां भुरग्यांक विचारलें, ऑल्टर बॉयज हांगा हें कितें करतात तुमी? तांणी सांगलें, आमकां फादरान सांगलां तुज्या बराबर तुजे फाटल्यान ह्यो वाती घेवन चल म्हूण, आनी आमी आयले. हांव तेन्ना तो मनीस इतलो रागा भरीत जालो, उठून फादराक म्हळ्यार बागेवांत फिलीप नेरीक ताका विचारपाक ताचें कारण तो इगोर्जेन परत आयलो हॉटेलांतलो उठून. त्या म्हणसर मीस काबार जाल्ली आनी फादर म्हळ्यार बागेवांत फिलीप नेरी साक्रिस्तीन आसलो पावल्लो. आनी ह्या वेळार हो मनीस फादराशीन फिलीप नेरीशीन बागेवांत फिलीप नेरीशीन वचून विचारूंक लागलो, फादर हें तुवें कितें हाडायलां? तुवें म्हाका शोबे माजार होकमान केलो, ह्या भुरग्यांक तुवें वाती घेवन धाडून ते हॉटेलान आयले, म्हाज्या सायडीक रावल्यात वाती घेवन, हें कितें? हो व्हडलो होकमान तुवें म्हाका केलो, शोबे माजार. तेन्ना बागेवांत फिलीप नेरीन ताका बरे भशेन सांगलें, पळय हांवें तुका होकमान करूंक ना, जें तुवें कितें केलां तें तुका तुज्या मनांत हाडपाक, ताचो समज दिवपाक हें केलां. कित्याक तुवें कोमुन्यांव घेतलो आनी तूं भायर चलत रावलो, ही तुजी कोरमी सारकी न्हय. तो तुका आमी होकमान करूंक ना, पूण तुज्या काळजान आसलेले जेजूक त्यो वाती घेवन आमी मान दिला. त्या खातीर त्या भुरग्यांक धाडले. तुज्या काळजान आसा तो जेजू, ह्या कोमुन्यांवा वरवीं तुज्या काळजान आयला, पूण तुवें तें ओळखूंक नाय, तुका तें समजोंक ना. ताचो समज दिवपाक ह्या भुरग्यांक धाडले. तुवें तुज्या काळजान जेजू आसा, ताका तो मान, ताका वाती, तुका न्हय. आनी जेजूक आमी मान दिला. आनी ही उतरां आयकतच बागेवांत फिलीप नेरीची हो मनीस थंड जालो. फादर म्हाका बेसांव दी, म्हाका मिसाचे बेटेचो अर्थ, खरो अर्थ समजलो, कोमुन्यांवाचो अर्थ समजलो, आनी कोमुन्यांवान म्हजे भितर जेजू येता हें म्हाका आयज थावें जालें. ह्या फुडें हांव मिसाक बरे भाशेन वांटो घेतलो, समजीकायेन आनी भावार्थान हांव मिसांत मीस भेटयतलो, मिसाक हाजीर जातलो अशें म्हूण हो मनीस बागेवांत फिलीप नेरी वरवीं समजणी मेळ्ळ्या उपरांत फादराचें बेसांव घेवन बक्षणे मागून मिसाचे बेटेचो अर्थ समजून गेलो. बोगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी आमच्या बागेवंताक मान दिता. बागेवंत आंतोनीक मिसाचे बेटेचो खूब ताका मोग आसलो. वी आर प्रिपेरिंग
spiritually and mentally to honor him with all our heart. सगळ्या काळजान ताका मान देऊ काळजा मनाची ह्या दिसांनी आमी तयारी करता. हांव सांगतालो ते भाशेन ह्या भाग्यवंताक मिसाचे भेटेचो भरपूर मोग आनी अखंड बावाड ताका आसूं. आनी ह्याच खातीर ह्या वर्सा तुमच्या विगारान फादर सुकूर आनी ते मिसाचेच भेटेचेर भर घालून ह्या दिसांनी मिसाचे भाग वेगवेगळ्या भागांचेर लक्ष घालता. We are reflecting meticulously on the parts, different parts of the Mass, along with the significance and importance that each part holds in itself. सगळ्या मिसाच्या भागाक एका एका भागाक जो अर्थ आसा, जो मान आसा, तो ह्या दिसांनी आमी नियाळटा. आयच्या दिसा देवाच्या उतराक आमचो जबाब, मिसा बलिदानांत आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हो विशय 3 भागांचेर आयच्या 3 पार्ट्स आयज आमी नियाळ करतले. पयले सुवातेर आमचो जबाब देवाच्या उतराक, दुसरे सुवातेर आमचो भावाड प्रोफेशन ऑफ फेथ, भावार्थाची उचारणी, आनी तिसरे सुवातेर आमची भावार्थ्यांची मागणी. हाचेर आयज आमी नियाळ करता. आमकां जायत्यांक मीस म्हळ्यार त्या दादल्या भाशेन मीस म्हळ्यार कितें म्हणून विचारल्यार जायतीं जाणां सांगतात मीस म्हळ्यार मीस न्हू फादर, मीस म्हळ्यार मीस ही आमची चाळ जाल्या. मीस म्हळ्यार मीस. देव म्हळ्यार कोण? देव म्हळ्यार देव न्हू फादर, देव म्हळ्यार देवूच, मीस म्हळ्यार मिसूच ना. मागीर तें त्या मनशा भाशेन जाता. तो पयले घडणीन सांगला ते मिसाक आयलो गेलो. ह्या खातीर आमचो विगार कसो तुमचो फादर सुकूर आनी हेर दुसरे विगार आमचो कायदो. कित्याक दोनी देव होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकान 4व्या स्वरान 6वे वडीन चॅप्टर 4 वर्स 6 हातून आमकां होसेया प्रवाद्याचे आमकां आयकूंक मेळटा. दोनी देव म्हणटा माय पीपल आर डूम्ड, माय पीपल आर पेरिशींग बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ नॉलेज. तांकां समजणी ना जावन म्हजी पोरजा निसंटण म्हजे पोरजेचें कशें जालां. उजेया प्रवाद्याच्या पुस्तकान ही उतरां कोणाक सांगता दोनी देव? याज्ञिकांक सांगता. त्या माथाळ्याचें ताका माथाळो आसा, टायटल आसा ज्या वाचपाक द लॉर्ड एक्युजीस द प्रिस्ट्स. याज्ञिकांचेर शीण काडटा तुमी म्हजे पोरजेक सारकी समजणी दिवंक ना, तुमी गुन्यांवकार. ते न्हय. ह्या खातीर आमकां घडये दिसत आनी कितें मिसाचे वांटे केल्यात, देवाचें उतर आनी कितें स्वत मानता आनी कितें, तें न्हय. तें एका एका भागाची समजणी दिवं. आमी आमेन म्हणटा त्या उतराक शक्ती आसा, पदवी आसा आनी आमेन तें बेश्टें उतर न्हय, तें काळजांतल्यान येवंक जाय. आमेन तो उतर जावन इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर एग्रीमेंट. होय हांव स्वत मानता. तोंड बंद करून आमेन म्हणोंक जायना, येतेशें थोडो आवाज व्हडलो जावंक जाय. होय हांव स्वत मानता. क्रिस्ताची कूड आमेन व्हडल्यान आमचो जबाब जावंक जाय. इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर एग्रीमेंट. एक उतर ती ताकाय तेचें स्थान मान आसा. आयज देवाच्या उतराची आमी खबर करता. कालच्या दिसा देवाचें उतर आमी आयकल, ताचेर नियाळ केला, देव उलयलो. आतां आमच्या जबाबाक देव रावत आमी काय बरें गायन करता. आमचे लागीं देव उलयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. देव रावता आमच्या जबाबाक. हें गायन आमी करता. आनी हें कोनशाक रावन आमचो जबाब आमी दिना. कॉयर आसा तो तिचोर रावन म्हण आमी हांगासर रावून उंच जाग्यार रावून तो जबाब आमी दिता. आतां आमी हांगासरूच म्हटलां. आदी ताका नांव आसलेलें घरातवाले. ह्या अंतरगिताक आमी स्तोत्र म्हणटा ताका लातीन भाशेन आदी घरातवाले म्हणटाले. घरातवाले म्हळ्यार पावड्यार रावून केल्लें गायन गीत.
हांगासर पावडे आसात ऊस रावून ते कांतार केल्लें करप तो जाबाब देवाक. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी काय बरें म्हणटा देवाचे व्हड उपकार फाकाण्णी तुका क्रिस्ता. आमी आर्गां दिता हांव आयकलें साईबा उतर आतां आमचो जाबाब त्या खातीर आदलें व्हडलें उतर तें लातीन तें बेजाद उतर ग्रादुआले पावड्यार रावन गायिल्लें गीत. आतां आमी साम म्हणटा इंग्लीश भाशेन. साम म्हळ्यार सुताचें व तारांचें केल्लें वाजंत्र. ही स्तोत्रां आमी म्हणटा दावीद पातशायान बरयल्यान ताच्या हातान वाजंतर आसा गायना ती तातूंत उल्लास जाता. आयजूय आमी काय बरें जाबाब म्हटला तुका उलो मारता आमकां आयक आमची दया कर आमकां जाप दी तुजे विशीं आमचें काळीज म्हाका सांगता तुजें मुखामोळ सोदीत राव. हे आमचे उल्लास काळजांतले बगोर बगोर आमी म्हटलां तुजें मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेश्वरा. हो आमचो जाबाब देवाच्या उतराक. तोय जाबाब आमचो सगल्यांचो तोंड सुटोवन जीप सोडून आमी म्हणूंक जाय. आमकां पाद्री बावतिस्माच्या दिसा बरें सांगता सोमया जेजून भेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीप दिली तशेंच तुकाय देवा बापाची मोहिमा आनी वैभवाक आपलें उतर आयकून घेवंक आनी बावार्थ उचारूंक तो फावो करूं. पाद्री ही उतरां म्हणटा आमच्या जिबेक आनी कानाक हात लावून तकल्यांक म्हटल्यार आमकां म्हणटकूच आमचो जाबाब बेश्टो वयल्या वयर न्हय खरो जावचो भावार्थ. देव रावता आमच्या जाबाबाक. ह्या खातीर ह्या दिसांनी तुमी नियाळ्ळा आसतले आमी वेळार पावचे मीस केन्ना सुरू जाता कितें आनी कितें समजणी मेळ्ळे फुडल्या दिसांनी फुडल्या भागांचेर समजणी मेळटली. आयज फकत जाबाबांचेर आमी आसा. आमचो जाबाब आनी सोत मानता. आमचो जाबाब देवाक फ्रिली जातलो बरे भाशेन जातलो जेन्ना आमी सारक्या बेसार आसा पळय तेन्ना. देवाची ओळख आमकां सारकी आसा पळय तेन्ना. नाल्यार तें खंयचें तरी उतर वाचलां आनी कितें आमी जागृत आसतले. देवान आदामाक विचारलें आदाम तूं खंय आसाय. एडम वेर आर यू. आदम तुम कहाँ हो. मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया. आदाम सांगता देव विचारता एक आनी तो दुसरोच जाबाब दिता. तूं खंय आहा सारकें सांग हांव झाडां पोंदाक आहा वयतलेंच. तो म्हणटा हांव बागींत आसलो तुजो बागीन आवाज आयकलो तो बागीनूच आसा बागी भायर पावलो ना. तुजो आवाज आयकलो हांव विंगडो आसा म्हूण कळ्ळें हांव लिपलो मैं छिप गया मैं नंगा हूं. देवाचो आवाज जावन तो भियेलो. आदी देवा लागीं बरे भाशेन तो चलतालो भोंवतालो. आतां म्हणटा मुझको डर लगा. मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया. म्हाका भिरांत दिसली. आतां तो देवाच्या आवाजाक भियेता. आमी देवाच्या आवाजाक भियेता काय नाजाल्यार आमची गोत आदामा भाशेन. आदामांक त्या वेळार देवाचो आवाज सोदां गोड आसलेलो. तो वागाचो आवाज कसो दिसलो. वागाची गरड आमी जाणाव आनी अदीक करून शिवांची. शिव जर गरज घालूंक लागलो जाल्यार लागशिल्ल्या झाडांचेर माकोड आसात ते टप टप करून पडटात. इदी तेची पावरफूल आवाज. देवाचो आवाजाक आमी अशें आदामा भाशेन भियेता. देवान आदामाक विंगडो करूंक ना सैतानान गेलो आनी तो म्हणटा आपूण विंगडो आसा. असले नाका जाल्ले जाबाब देवाची सारकी वळख ना जातोच मागीर कित्याक कितें आमी करता. तो कोण वाचप करूंक दिला तो वाचतलो. आमी फकत हात कवळून बसपाचें. सगल्यांचो आमचो कायदो. देवाक दिनवासपाचें दिनवासणेचें गीत तें जाबाब म्हणटा तो. ही आमची जाबाब. देव रावता. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावं दी जिविताचो जावंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो हे दिसांनी आमी करया देवाच्या उतराक बरे भाशेन आदामा भाशेन भियोन न्हय. देव एक सांगता दुसरोच जबाब न्हय. आमचो सारको जबाब दिवया. खंय आसा सारकें सांग. हांगा आसा हें जालें तें जालें खंय गेलो आनी कितें जालें ना.
दुसरे सुवातेर ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर मागीर आमी भावार्थ उचारता, सगळीं उबी रावता आमी आनी आमचो भावार्थ उचारता. भावार्थ उचारप म्हळ्यार स्वत मानता म्हणटा ती एका दोमाचेर काबार करप न्हय. इट इज नॉट अ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन एक आसा मडगांवां ती दिल्ली वयता, राजधानी एक्सप्रेस म्हणटात. चड स्टॉपां ती करिना. मडगांव सुटली जाल्यार सारकी रत्नागिरी ते भाशेन एका दोमाचेर स्वत मानता काबार न्हय ती. इट इज they are not formulas, they are the cream of our faith. भावार्थाचे सार तो आमची एक लोकल ट्रेन कशी ती आमी म्हणूंक जाय. मडगांवांतल्यान मेंगलोर एक ट्रेन वयता, लोकल ट्रेन, सगळीं स्टॉपांक वता, एक स्टॉप करता. आदी ती वेर्ना टू मेंगलोर म्हण आसली, आतां वेर्ना ना मडगांवतान. वेर्ना सुट्टाली तेन्ना वेर्नाथान माजोड्डा रावताली एक मिनूट, माजोड्डातान सेरावली रावताली, सेरावलींतल्यान मडगांव रावताली, मडगांवतान बाळी रावताली, मागीर काणकोण, मागीर आसनोटी आनी मागीर कारवार. सगळीं स्टॉपां ते भाशेन स्वत मानता सर पदवेदार बापाक देवाचेर आमचो भावार्थ उचारता. देवाचें उतर आमी आयकलें, तुजे व्हड उपकार म्हटले, दिन वाचलो, आमच्या गितांतल्यान आमचे उलास आमी सांगले, जबाब दिलो. आतां देवाचेर आमचो भावार्थ आमी जागयता. जायतीं ती स्वता एक स्वत ते बरे भाशेन नियाळाच्या मनान आमी म्हणू. आनी ही स्वत मानता म्हणटा तेन्ना देवचाराच्यो सैतानाच्यो शक्त्यो मोडोन वयतात हें आमी जाणा जावया. देवाचेर स्वत मानता म्हणटा आमी तें उचारता, तें काळजांतल्यान येवंक जाय. मागीर जेजूचेर स्वत मानता हांव. कातोलीक पवित्र सभा, होली कॅथलीक चर्च, इगोर्ज मात आसा, इगोर्ज मातेची शिकवण आसा. दुसरे आमचे पंगड आसात क्रिस्तांव पंगड, ते इगोर्जेक मानिनान, पाप साहेब ताका ते इगोर्जेचे शिकवण्यो मानिनान ते म्हणटा फकत हें सोला स्क्रिप्तुरा. सोला म्हळ्यार ओन्ली स्क्रिप्चर, दुसरें आमकां लागना. बायबल कितें सांगता तेंच आमी मानता. आमकां बायबला भायर दुसरी शिकवण आसा. बायबलान सगलें ना, सांत भाग्यवंत जुआ म्हणटा सगलें बरोवन दवरलेलें दवरूंक जागो आसचो नासलो. जेजून कितें सांगलां आनी केलां तें तितलेंय बरोवपाक जागो लुगार आसचो नासलो. म्हणटकूच आमकां पवित्र सभेची शिकवण आसा, पाप साहेबाची शिकवण आसा, बिस्पांची शिकवण आसा, वडिलांची. ती आमी वाचूं, अपडेट जावं, डॉक्युमेंट येतात ते आमी सुखरी समजणीक घेवं. ताका थोडे मॅजिस्टेरियम म्हणटात लातीन भाशेन. दुसरी दोतोन आसा कॅटेकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च आनी हेर शिकवण. तें आमी स्वत मानता. फकत बायबल सांगता तितल्याचेरूच नांव आमी दुसरेंय आसा. पवित्र सभेची शिकवण, त्या बिलिवर्स आनी कोण प्रोटेस्टंट सोला स्क्रिप्तुरा तेंच घेवन आमी नांव हें आमी जाणा जावया. आनी व्हडल्यान आमचो जायते फावट स्वत मानता म्हणटा ती दुसरे भाशेन डायलॉग फॉर्म आसता. सैतानाक तुमी पाठ करतात, आमी म्हणया विचारया, हांव विचारता तुमकां, सैतानाक तुमी पाठ करतात? सैतानाक तुमी पाठ करतात? थोडो आवाज येयला म्हणटकूच दुबाव आसा. स्टील वी सम ऑफ अस हॅव डाउट, दुबाव आसा. सैतानाक तुमी पाठ करतात? ताचेहून व्हडल्यान जावं कितलो लोक आसा. हो जबाब जावं दुबाव आसलो म्हणटकूच मागीर कशें जावप? वय आमी पाठ करता. हें कोताय सैतान भायर सरचो ना. जेजून सैतानाक भायर सर सैताना म्हटलो, आवाज व्हडलो जावंक जाय, हांव स्वत मानूंक जाय तें. हय हांव सैतानाक पाठ करता. आमच्या घरांत सुणीं आसात, पावसांनी खंय भिजोन भितर तर येयला ताका वास मारता, सुसपाचो न्हय त्या सुण्यांक. जाय त्या सुण्यांक घरान भितर सरपाची संवय आसा. आनी आमी तांकां बरे भाशेन सांगलें, ब्रावनी गो आवट, आवट, भायर सर, भायर वच म्हणल्यार सुणो वयतलो ना, तो शेपडी हालोवन थंयच रावता. ब्रावनिंग गेट आवट, आवट, भायर. धेंगसोक आतां व्हडल्यान आवाजान म्हटलें जाल्यार तो सुणो वयतलो, ना जाल्यार तो शेपडी हालोवन थंयच गुंवतलो. बरे भाशेन मोगान सांगलें जाल्यार सैतानाक अशें असलो जबाब दिवंक जाय नेटाचो, तेन्ना सैतान भायर सरतलो. नाजाल्यार सैतानाचोच आवाज आमकां बरो लागतलो. दुबाव आसा जाल्यार हांव सांजे आनी खंय देव आमी हांव वडा पोंदाक, झाडां पोंदाक दिवड्यो पेटोवंक आनी कितें करपाक, कारवार, बेलगांव, सावंतवाडी गाडयापणां करूंक पावतलो, तेन्ना आवाज ल्हान जाता.
हेकाच देवाचेर आमचें सोपमान या. ह्या दिसांनी एलिजेव प्रवादी हे पुरावे करून दाखयता पयल्या वाचपांतल्यान. पयरच्या दिसा आमी नियाळलें उदक घातलें ते होम उदकान भिजयलो पूण ताका उजो आनी उदकान भिजोवन उजो पेटयलो लांकडाक आनी त्या होम शेळयेक उजो जालो. पेट्रोल घालून उजो पेट 3 फावटी थंयसर भिजयलें चरयो मारलेल्यो उजो पेटलो. ताका देवाचेर इतलो भावार्थ आसलेलो. 1 against thousands ऑफ इस्रायलाच्या लोकांचेर एकलो आड आसलो. तो आपल्या देवाची खऱ्या देवाची ओळख दिवंक गेल्लो आनी पुरावो करून दाखयलो. उजो पेटलो उदकान भिजयल्ल्या वस्तूंक. कालच्या दिसा आमी नियाळलें आहाब पातशाय 3.5 वर्सां जालीं पावस ना खोतीन बुडला आनी एलिया दिमी घालून सोरपोट पडून मागता. 7 फावटी मागलें खूब चोडोन आयलें पावस पडपाची चिन्नां दिश्टी पडलीं आनी एलिशेवान रेकाद धाडलो आहाब पातशायाक तूं आतां रथ घेवन भायर सर पावस पडपाचो जालो. हो तो ताचो भावार्थ. असल्या भावार्थान आमची मागणी भावार्थ्याची मागणी कितें तें जावंक जाय. 1 फावटी 2 फावटी 3 फावटी 7 फावटी मागतोच वेळ लागलो. भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. भगवान के घर में देर है अंधार नहीं. काळोख ना देव केन्ना ना केन्ना दितो. आनी एलिजा प्रवादी हें दाखयता खऱ्या देवाची ओळख सैतानाची आनी अचिताची न्हय. आयच्या दिसा देवाच्या उतराक आमचो बरे भाशेन जबाब दिवंक उलयता तो सर्वेश्वर आदामा भाशेन लिपोन आनी करून न्हय खऱ्या भावार्थान सैतानाक पाठ करून. तेन्नाच देव आमच्या मागण्यांक कान दितलो. आनी आमकां भाग्यवंत माथेव बरें सांगता 21व्या स्वरान 22वे ओळीन Jesus answered, I assure you that if you believe and do not doubt, you will be able to do what I have done to this fig tree. And not only this, but you will even be able to say to this hill, get up and throw yourself in the sea, and it will. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. तुम्ही सोप मानतात जाल्यार कितें मागता तितलें तुमकां मेळटलें. असलो भावार्थान आमची भावार्थ्याची मागणी ह्या तिनूय रिती बरे भाशेन आमी करूंक आमचो जबाब आमचो भावार्थ देवाचेर उचारूंक पवित्र सभेचेर उचारूंक ती स्वता बरे भाशेन नियाळूंक आनी आमची भावार्थ्याची मागणी आमच्यो गरजो आमी भावार्थान घालूंक. तेन्नाच ते कोण दुयेंत आसा आमच्या वाड्यान गांवांत तो दुयेंत आसा तो उबो रावतलो जेन्ना आमची असली भावार्थान मागणी आमी करता पळय तेन्ना. सोम्या आमकां मागूंक शिकोय बापा लागीं उलोवंक शिकोय स्वर्गी बापाक आमकां दाखोय खोशी तुजी पाळूंक शिकोय. सोम्या आमकां मागूंक शिकोय बापा लागीं उलोवंक शिकोय स्वर्गी बापाक आमकां दाखोय खोशी तुजी पाळूंक शिकोय. काळजां मोना उगटी दवरून सोम्या आमकां मागूंक शिकोय मोना आमची उंच उबारून सोम्या आमकां मागूंक शिकोय. आमची खोशी फाटी दवरून बापा खोशे खालती जावन सोदां ओशें मागूंक शिकोय. सोम्या आमकां मागूंक शिकोय बापा लागीं उलोवंक शिकोय स्वर्गी बापाक आमकां दाखोय खोशी ताची पाळूंक शिकोय. माये मोगान सोदां जियोन सोम्या आमकां मागूंक शिकोय चुकलेल्यांचे गुन्यांव बोगसून
सोमया आमकां मागूंक शिकोय ताळणेन सोदां जोयत जोडूंक पातकी जिणेंक फाट करून सोदां आमकां मागूंक शिकोय सोमया आमकां मागूंक शिकोय बापा लागीं मागूंक शिकोय स्वर्गी बापाक आमकां दाखोय खोशी ताची पाळूंक शिकोय बापा लागीं उलोवंक ताचे लागीं मागूंक आनी ताची खुशी पाडूंक भाग्यवंतान दोनी भाशेन आमकां फावो कर म्हूण मागुया. उबी रावन आमच्यो गरजो दोनया बापा फुड्यान घालुया बाबाडतां. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उत्तम परगोटणार जावंक आनी आपले पोरजेक शुभ वर्तमानाची शिकवण दिवंक तिका पवित्रपणाचे वाटेर हाडूंक तांकां उर्बेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचो देश कारबार चलयतल्या सगळ्या खोटेपणांतले ते भायर काड म्हूण आनी आपलें जिवीत वायटा मेकल्याक सांबाळूंक तांकां जानवायेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी मिसा बलिदान नान परगोट जातेल्या देवाचे उतराक वरवीं उतरांनी आनी कन्यांनी भाग्यवंतपणाचो रस्तो धरूंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या त्रेजनांचो 5वो दीस भेटयतल्या दारियो आनी एग्नेसिया फेर्नांडीस हाचेर भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक सदांच बरे भलायकेन सांबाळूंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोगाळ बापा तुजो उलो आयकून तुज्या उल्याक तुज्या उतराक जाबाब दिवन तुजेर भावार्थ आमी उचारून थीर करून आमच्यो थोड्योश्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात त्यो शार्ती पावय क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. दाना तुयेरे वेळार आमी गायन घेवया C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावं जिविताचो मोगान केल्ले बेटोरेचो बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. म्हज्या बाबणीनो म्हजें तुमचें बलिदान चोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र शुभेच्छा आदपाक
सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेश्वर आमच्या पवित्र बापा, सर्व वेदांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थांय जेजू ख्रिस्त आमच्या स्वामी वरवे आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आणि बायलांक उपजोवन दर्याका काळार्थून तुझी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुझ्या मोगा विश्वासी मोगाचे तू तांकां गोवाय करताय. तुझे सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आणि आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आणि भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tolparaco सर्वेस्पर तू. स्वर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जय 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 जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताकासून, उत्सर्गी तुका जय 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 जय. बापा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कोशेन कोश्ट मरण संसोगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बासत समोर पुजी. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें ही म्हज्या उगडासाक. भावार्थाचो गोट परगटुया. सुम्याची चूक आमी होऊन टाकता आनी एकाच पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आनी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगा हाजीर आसलेल्यांची मिसाची भेटयतल्यांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाते भाग्यवान धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयल्ले मागणे व्हडा भावार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या आसा समया जेजू क्रिस्त आत्मे तुज्या धर्मदूतांक मोडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाळाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकुतकूर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकुतकूर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणान भावार्थान शेवूंक ताका फुडें सरतली सगळीं आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक वेताना आमी गायन घेवया D34 पेज 65 Suki Punche,
Suke boicie, porlo paus, coli sale da duši. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजांत थावन दिन वाचता आनी जशें बागेवंत आंतोनीन थांबोन आसतना तुजी भोक्ती आनी अप्रिमीत मोगान तुजे परजेची सेवा केली, तशेंच आमच्या भावा भयणीचे साखरेंत आमचें जिवीत खर्चूंक आनी अशी काळजांत हांव तुजी खरी भोक्ती करूंक आमकांय करपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्या देवाच्या उतराक सारको जबाब दिवंक बावार्थान आमची मागणी ताचे मुखार घालो आनी तोच बावार्थ आमी थिरावंक दिसान दीस जेजूचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उपकार करून बसात. आमचें इगोर्जेचें ऑफिस उक्तें आसा. सदांचे भशेन कोणूय मिसान दिवंक सोदतात वो देणगी दिवंक सोदतात थंय तुवें वेचें. तेच भशेन सॉवेनीर शॉपूय उक्तें आहा. तुमकां धर्मीक वस्तू, पुस्तकां, बेंतिनां, तेरसाचीं कोंतां तीं थंयच्यान घेवं येता. हे वाटेन आमी टॉयलेट उक्ते दवरल्यात कित्याक हांगासर चड लोक जाता. सो ते पासत सगळ्या मिसांक हे टॉयलेट हे वाटेन स्टेजीचे फाटल्यान दादल्यांक आनी बायलांक उक्तेच आसतले. ह्या दिसांनी आमचें कलेक्शन जालां. 4 दिसांचें कलेक्शन जालां तें तुमकां कळीत कोत्ता. पयल्या दिसाक 6 तारखेर 70,04,010 रुपये. दुसऱ्या दिसाक 7 तारखेर 1,05,560 रुपये. तिसऱ्या दिसाक 70,610 रुपये. कालच्या दिसाक 70,02,380 रुपये. तुमकां तुमच्या उदारपणा पासत हांव खऱ्यांनीच दिन वाचतां आनी बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर, तुमच्या घरच्यांचेर आपली विंचलोलीं आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता. तुमी पयलां रेनकोट स्टँड आनी सोत्री लावपाचें स्टँड केलां. हांव नको सगल्यांक पावता जाल्यार पूण सगल्यांनी थंयच लायल्यात. दुसऱ्या मिसाक म्हाका दिसता कोणें तरी चुकोन आनी कोणाची सोत्री व्हेली बोवाळ मागीर थंय घोडी व्हेली आसतली. हांव सांगतलो पोत्तून हाड म्हूण. ओ घोडी कोणें काडून व्हेली आसतली. ओ बरी सोत्री वतात आनी पोरणी ती दवरतात. पूण बोवाळ करची गरज ना. एक पावट म्हजे बुलेटीची एक इगोर्जेन अशी भिरतो दवरले कडेन आख्खी पेत्रोल काडली आनी हांव मातशें कित्याक ऑफिसांत वचपाचो वेळ जालो आनी ऑफिसांत वचूंक मागीर इतलो वेळ पिड्यार हांव पांक्च्युअल सारको. मागीर तो मॅकॅनीक आप तो म्हणटा पेत्रोल ना फादर म्हणला. तिची कोणें नॉब उगडून सगळी व्हेली आनी म्हजो एक सिमनारींतलो इश्ट आहलोलो तो इश्ट थंय सरलो. तो म्हणला आरे मेंडेस कितें जालें तुजी पेत्रोल हांव तोगरेस जातलो आनी तूं खायल्या म्हण तूं गरीब जातलो. ही म्हाका उतरां एकदम मानवली ताची. जाल्लें न्हू असो ताका घडी गरज आहलेली आसतली आनी तुमी हांव म्हणटलो आसलो
बरें तुमची सोत्री वेली बोवाळ करचो गरज ना तुमी पळय हिंगा कितें कलेक्शन घालतात तें एकठांय करून तुमची सोत्री हाडात सांतांतून दितलो तुमकां कितें करूं येता आमच्यांनी भायर कितें जाता तें कंट्रोल करूंक जायना तुमकां सांगलोलें भितर हाडी नाकात आनी तें बरें केलां तुमी कोणेंच भितर हाडूंक ना एकदम बरी वस्त कित्याक तें उदक पडटा आनी दाग उत्तात पूण म्हजें सांगणें आयकलां देखून हांव तुमकां खरेंच दिन वाचतां आनी तुयच दवरात कोणी चुकोत कोण व्हरत पूण कांय परवा ना तुमी दुसरी हाडची अहे म्हज्योय सोत्र्यो जायत्यो ना जाल्यात पूण कांयच परवा ना हय बोवाळ करची गरज ना कित्याक माणसुकेन वचपाचें कित्याक तें सगलें आमच्या हातांत ना आनी सेक्युरिटी आहा कोण आहात कॉन्फराद आहात ते पळयतात तांच्या हातांनी ना ते थोडे इंतेसावन येतात चोरी करूंक तसलेंय बी आहा पूण तुमी ताका लागून आमी मागीर ती भितर हाडटा प्लास्टिकाचे पोतयेन घालून भितर हाडटा तसलें ना सगलीं एकूच रूल फॉलो करता ओके उबी रावया बागिवोन दिमी घालात बागिवोन आंतोनीची विनोवणी मागूंक मागणी बागिवोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनोवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल तेपणी मागता नोमान तुका बागिवोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरदुता कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूंक म्हाका शिकय हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंते बरीत काळीज तुका उगटें कोत्ता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनोवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवंशान रावता बागिवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीर पोण आनी उपद्रे म्हजे उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार हे वेळार तुका जाय तें माग ओरचुऱ्यांच्या बागिवंत आंतून तुका उलो मात्तोल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तर तुजे पोदवेदार मजोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गोवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर आमेन संसार बोर्डेस लोकांका पुरात नोमान आयच्या दिसा सोडून घेतलो सोतोसा सगळ्या व्हरतो मागे वचून तुमी बोळ्याद आसलोलो चूक नासलेले जिर्मान चुकेन ताची कुडी फुगोवेराक दिवपाचो श्रेष्ठात मोताचो ताच्या उचपुण्यात सापार पोटपोरचेच्यो कुडी बोली केफेनातूय बोळलेल्यो
ना ताच्या मनाक सोयताचे ताळें सोडल्या ताच्या बागी वचपाकड्यान मेळूंक आमकां तीर्थ मोन आसना सारा मोती पदवी आनी मान मेळचो स्वर्गार आसा ताका सोदरेर बसलो पोरसोलना संसार चलयता तो देख जावन एकलो आमचे खातीर मागबा घेवन थांतून आमकां फावो जावच्या जेजू क्रिस्तान बासायला ते प्रार्थुया सोर्वेस्परा सासनांच्या देवा तुवें लिजबोवाच्या बागेवन तांतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आकांतांक आसतल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजू फाटल्यान आमी वचूंक आनी सर्गी आमच्या सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवाचो आदार आमचे ते आसूं सदांच Kranta